खणबंदी चालू आसा, केस सर्वोच्च न्यायालयात आसा, तरीकय सरकारान कांय जाणांक खणी लिजार दिल्यो, गोंयकारांक दिल्यो नात. पूण गोंया भायल्यांक दिल्यो ताच्या फाटल्यान कितें अंडरस्टँडिंग बीन कितें आसलेलें काय कितें? केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान उंटाचे चालीचो मुख्यमंत्र्याक प्रस्न केलो. MMDR एक्टा प्रमाण खण लिजाचे ऑक्शन केले. 9 ब्लॉकांचे ऑक्शन पूर्ण जाला. खणवाल्यांकडल्यान सरकारान 350 कोटींतले फकत 80.47 कोटी रिकवर केल्यात. SIT रिपोर्टा प्रमाण रिकवरी जावपाची उरल्या. भायल्या खणवाल्यांक संद मेळिल्ली आसली तरी ते ऑल इंडिया लेवला वयले ऑक्शन असले. गोंयच्या खणवाल्यांक कोणे बॅन करूंक नाशिल्ले. आयकात मुख्यमंत्र्याक. जे डिफॉल्ट जाल्ले पयलींच्या तुगे 350 कोट्यान दाखयले डिफॉल्ट, दे आर अलाउड टू अगेन बीड. वाय दे वर अलाउड टू बीड when they were defaulters? Have you all recovered money from them? You all have not recovered, and you all have given to them to bid again. Recovery केली ना तुम्ही. दुसरें म्हळ्यार जेन्ना कोटा आशिल्ले आनी कोटा आसतना जाय जाण आमगे गोंयकारांक कोण बीड करपाक सोदताले तेम गेले ना, बिकॉज इट वॉज इन द कोर्ट. कित्याक बिले तो लेस प्रिमियम हें कितें तितून कितें आसलोलें अंडरस्टँडींग बीन कितें आसलें दुसरें उतर उजार कोण हांव अंडरस्टँडींग उरता. जे लीज होल्डर ओरिजिनली गोंयकार जे तो म्हणटा पळय न्ही तांकां कोणीच खंयसर बॅन करूंक नाशिल्लें लीज ऑक्शन करपा खातीर, आनी ताच्या खातीर तेंच्यांनी वेगळी स्पीकर सर दे आर ऑल्सो अलाउड फॉर द ऑक्शन, आनी तांच्यांनी बी ते ऑक्शनाक पार्टिसिपेट केला, तांकांय बी ऑक्शन मेळ्ळां. दिवचल, मुळगांव आनी शिरगांवां इकरावेर खणींचेर पब्लीक हियरिंग जावपाचें आसा. ते संबंदातय एल्टनान मुख्यमंत्र्याक विचारले. तांचो प्रस्न जाग्यार घालपाक सरकारान कसली पावलां उबारल्यात ताका जाप दितना हे फावट लीज दितना सगळे तरेची काळजी घेतल्या. एक्सेस एक्सट्रॅक्शन हाचे फुडें जावचें ना, तशेंच देंवयल्ल्या कामगारांक परत कामार घेतले अशेंय CMान सांगले. There was a public hearing on 11th August 2023, Bicholim Blockar. People from Mulgaon and Sirgaon, तेंगेले ग्रीवेंसीज आहाय ते एड्रेस केल्ले दिल्ले गायले तेमी. रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ दिस लीज एरिया मायनिंग रेजिडेंशियल एरियाज आसलोले. what measures all have taken ते विलेजांनी जे हार्डशिप्स आहाय तेंगेले त्या जाग्यार हॅव टेकन एनी मेजर्स? आमी लीज दिता आसतना हे फावटी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या आनी लिजाच्या भायर खंयसरूच आमी वचूंक ना. आनी वॉट एवर द प्रिकॉशन्स इन फ्युचर जे त्या लीज होल्डरान जी घेवपाक जाय तितकी स्ट्रिक्टली आमी ताका फॉलो करपाक लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता स्पीकर सर इन सस्टेनेबल मॅनर आमी मायनींग स्टार्ट करपाक आमचो इंट्रस्ट आसा. आमी पर्टिक्युलर ब्लॉका खातीर जरी 20 मिलियन टन्स आमकां एप्रूव्ड आसा फॉर एन्युअली, आनी दॅट 20 मिलियन टन्स अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक वायज आमी डिवायड करून म्हणजे ओनू सपोज EC एक 4 जाणांनी EC घेतली आसत जाल्यार 20 मिलियन टन इज डिवायडेड इंटू द 4 अकॉर्डिंग टू द कॅपेसिटी ऑफ दॅट मायनींग लीज ही दितले. ताच्या खातीर म्हाका दिसता एक्सेस एक्सट्रॅक्शन जे जातालें तें एक्सेस एक्सट्रॅक्शन हाज्या फुडें जावचें ना. मुळगांव आसत किंवा लामगांव आसत त्या परिसरांत म्हणजे आतां पर्यंत त्या कन्सर्न पयलींचे लीज होल्डर्स म्हणजे फाटल्या 4 वर्सांक वॉट एवर द बेनिफीट जितके दिवपाक जाय आसले तितकेय दिल्या. आनी आतां इवन दो म्हणजे शिरगांव तुवें बिचोले ब्लॉकाचे काडले म्हणूनच तुका हांव परत एकदां सांगता, कन्सर्न थंयसरले जे वर्कर्स जे आसा पळय न्ही तांकां परत एकदां म्हणजे तेंच्यांनी आसा तशें कंटिन्यू तांकां जॉबाक घेता म्हटलेलें. इवन दो तेंचे कन्सेशनल लीज होल्डर्स जरी कंपनी बदलली आसत आतांय परत एकदां आमच्या दोनूय आमदारांच्या इंटरफियरन्सान आमी ते तांकां घेवचे हाच्या खातीर परत एकदां तांकां ओपन करपाक. एल्टनान रिकवरीच्या आंकड्याचो गोंधळ मुख्यमंत्र्याक सुटावो करपाक सांगलो. आयकात दोगांयकय. सो माननीय मुख्यमंत्री मानता ते 35,000 कोटी ना 350 कोटी मरे ते 350 not 35,000 crores which hype you all have done. You take it as it is 350 crores or 35,000 crores. सांग उबरो सांग मरे मंत्र्यान सांगपा जाय 35,000 कोटी जॉईंट आहा तो 350 crores. स्पीकर सर ह्या एक्झॅक्ट फिगरान हांव आत्तां वचूंक शकना कितले आहात ते. नास्तोड 35,000 कोटी केस मुळे सरकारान परत खणींचे लीज दिल्यात ते डिफॉल्टर असले, तांकांच परत कित्याक लीज दिले? एल्टन डिकॉस्टान मुख्यमंत्र्याक प्रस्न विचारलो. तांचे कडल्यान रिकवरी केले बगर परत तांकांच बीट दिले हे कशें कितें ताणें प्रमोद सावंताक विचारले. स्पीकर सर जेन्ना इतली 35,000 कोटी जालो आनी ऑक्शन जेन्ना सरकारान स्टार्ट केलें तेन्ना कोण तरी कोर्टाक गेलो आनी कोर्टाक गेले आसतना सरकार ऑक्शन गेले आनी दोज पार्टीज आमगे गोंयकारान जाण ऑक्शन घेवना बिकॉज everyone felt that it was in the court. आणि एक कंपनी आसली ते बीड केले and they got it for a less premium.
सो स्पीकर सर, जेन्ना समज तरी कोर्टान गेले आनी आतां जजमेंट येयले इट वेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. सो म्हाका दिसता जे एक कोर्टान गेल्ले आनी ते प्रिमियम कोणा मेळ्ळो ते म्हाका दिसता रद्द जावपा जाय, बंद जावपा जाय. फॉर हीज इन्फॉर्मेशन आमी जी प्रत्येक लीज ऑक्शन केला पळय न्ही भितर एस्टिमेटेड जे ओर आसूं शकता हाजो तेजेर आमी जे ऑक्शन प्रत्येक लीज केल्या फाटल्यान घातलेले आनी त्याच नुसार तांच्यांनी कोट केला. ताणें म्हटलें की सगळे जाण भायले आयले. आतां कोण भायलो येतलो कोण भितरलो येतलो आमी इट इज एन ओपन ऑक्शन, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल बेसीस ऑक्शन. बट तरी सुद्दां म्हणजे हातूंतल्यान पयलीं जे लीज ओनर्स आशिल्ले भितरल्या 4 जाणांनी पयलीं लीज ओनर आशिल्ले तेंच्यांनीच घेतला. 2 ब्लॉक जे आसा पळय न्ही हे न्यू प्लेयर ह्या मायनींग लिजान आयिल्ले आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, संदीप कामोलकर, जवार बर्वे आनी संगीता ओली.